नमस्कार, कोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स। सांगे काल्लाच्या रस्त्याची जाल्यार अवतिकाय ह्या रस्त्यान घेतलो एकल्याचो जीव। बेगोबेग रस्तो करचो दुरुस्त थळाव्यांची मागणी। नरेश सावळा उपरांत आता तांच्या समर्थकांचोय मोगो पक्षाक गुडबाय। भोमा रस्तो रुंदीकरणात सरकारान घेवचे विश्वासान कारणां दाखय नोटीस धाडिल्ल्यांक थळाव्यांचे आवाहन। धनगर समाजाक दिवचे अनुसूचित जमातीन आरक्षण सगळ्या राजकीय पक्षांनी दिवचो तेको। मंत्री गावडेचे विधान। कामधेनू येवजणे अंतर्गत घेतिल्ल्यो गायो रस्त्यार दिश्टी पडल्यो जाल्यार बंद करतले कामधेनू येवजण। मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या फाटभुंयेर मडगावच्या कदम बस स्टँडाक अच्छे दिन। आता पळयात खबरो विस्तारांत। गोंय स्वतंत्र जावन 62 वर्सां पुराय जाली, तरी लेगीत उदक, रस्तो आनी लायटीचो प्रश्न अजून मेरेन सुटावो जावना। गोंयांत असे कितलेशेच वाठार आसा जातून अजून मेरेन लोक उदक, लायट आनी रस्त्याक लागून त्रास काडटात। सागे काल्ला वाठारांतल्या रस्त्यान एकल्या जाणट्याचो जीव घेतलो। पळयात सागे म्हालांतल्या काल्ला वाठारांतलो खाशेलो रिपोर्ट। सांग्या काल्ला वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्ली आसा। या वाठारात 100% लोक अनुसूचित जमातीचे राबितो करून आसा। मातशी थंडी आनी जोर येयलो जाल्यार 35 किलोमीटर पयस केप्यां भलायकी केंद्रात वचचें पडटा। कांय दीस पयलीं पैक गांवकर वाठारांतल्या एकल्या मनशाक काळजाचो आताक आयलो, पूण रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्ल्यान अँब्युलन्स गांवांत येवपाक शकना। देखून अँब्युलन्स चलोवपी ड्रायव्हरान काल्ला गेटीचे दुयेंतीक हाडपाक सांगले। दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार अँब्युलन्सीन स्ट्रेचर नाशिल्ल्यान बांबूचो आनी कांबळीचो उपेग करून 3 किलोमीटर चलत व्हरचो पडलो। थंय पावता म्हणसर ताका मरण आयलें। पयर म्हागे काका हार्ट अटॅक येवन तो एक्सपायर जालो। तो सांजे वयर बसलो आसतना ताका हार्ट अटॅक येयलें। मागीर आमी अँब्युलन्साक कॉल केलो बेगीन अशें हांगा सिरियस अशें आहा। मागीर अँब्युलन्स म्हणपा लागली आमी वयर रस्त्याक घालना, ती आपूण नाण्या घोटणार रावता म्हणपा लागली, तुमी हाडा ताका। आमी सिरियस आसल्या म्हणटना आमचे कडेन ऑप्शन कांय नासलो। आमी ताका जाता तितलें आमच्या फाटल्यान जाता तितलें आमी घेतले, ताका चादरां घातलो आनी जाता तितलें फास्टाक घेवन गेले आमी। वयता आसतना पांयां आमगेल्या ना चप्पल आसलेली ना कांय ना। कितें आमकां कितें धरून तर ताका जीव भरल्या पुरो जाल्लो। आमी जाता तितलें आमी थिंगा बेगीन पावपा ट्राय केल्ली। पांयां चप्पल ना कांय ना, तुमी पळोवंक शकता म्हागे पांयां सुद्दां अजून अपो फातर भरलो आहा। अशें करून आमी ताका जाता तितलें 1 वरा भितर पावयलो। चलत व्हेलो ताका आमी गाडयेन न्हू। मागीर थंगा पावता तेन्ना आमकां म्हणपा लागली तो ना म्हणपा लागलो, अर्द वर पयलीं जालें हें जालें म्हणपा लागली। आमी खंयूय तर आमकां होप आसलेलो की तो जातो म्हणून आमी जाता तितलें आमचे कडेन फास्ट व्हेलें। जर हो रस्तो आयज आसलो जाल्यार म्हाका दिसता मागीर काका आयज आमचे बरोबर आसतालो। हांव गोवोरमेंटा कडेन इतलेंच सांगूंक सोदतां, जाता तितलें बेगीन हो रस्तो कराय। ना भुरग्यांक हांगा त्रास, ह्या जाणटेल्यांक त्रास, हे सदां लोक हे आहा ते येत वचपाचे तेंकांय त्रास। प्लीज हांव पांय पडोन तुमकां मागता हो जाता तितलें बेगीन रस्तो करून दिवचो आमकां। व्हिडिओ वयता इस्कोलाक कोळंबा, ते सकाळ फुडें संक वयता, त्याक म्हणटा गये, दुकर, वाघ, मग एकलें वयता न्हू तें, आमी वसोंक पडना। येवंक गेल्यार येवंक त्रास जाता, मग वसों ना सारकें। आनी त्रास कितें गाडी बिडी हाडूंक मेळना न्हू आमकां, गाडी आसून हाडूंक मेळना। पयलीं सांगलें तांकां, ते हांव नासलो दिसा, पूण हांव सांगलें मुगो आमदारा न्हू एक पावटी येयलो खंय थिंगा कितें करता म्हूण सांगलो आनी गेलो, तेजे थंड आतां। भुरगीं ह्याच रस्त्या वयल्यान शाळेत यो वच करता। खंयच्याय रानटी जनावरांन हल्लो करपाची घडणूक घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। देखून अशा तरेची वायट परिस्थिती परत उप्रासली तर ह्या सगळ्याक जापसालदार कोण थारोवपाचो। ताका लागून बेगोबेग ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करून दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी प्रशासन तशेंच सरकाराकडे केल्या।
आमी सकाळी 4 उठ्ठ मरे आमगे एक भुरग्यांक आमी 6:30 पावोवपा वयता. 6:30 पावोवं वयता, परत सांजे मागीर 7:30 तेंकां हाडूंक वयता. परत 7:30 ती परत घर पावता. आतां रस्तो जर सारको आसल्यार आमकां वचों नाका आसलें न्हू, सायकली येवपा सारकी जाल्यार सुद्दां आमकां वचों नाका आसलेलें. स्कुटर येयना, मोटरसायकल येयना, कांयच येयना. एक बरें ना जाल्यार सुद्दां गाडी सुद्दां येवपाक कुसता. कोण घालना गाडी पळय हें करपाक. आतां हे दोळ्ळे फोंडारे पडले आहा आनी कोण कशें म्हणून व्हरता तेंकां भुरग्यांनी हाडटलो. आनी वाटेर चलोन तेंकां धाडपा म्हणल्यार गय येता, दुकर येता, कुवाग येता, तेका लागून ती भुरगीं भिता. परत सांजे आमकां हाडोवं पडटा पळय मागीर. सकाळी पावोवपाक आनी परत सांजे हाडपाक आमगे त्या कोता दीस वयता पळय. आमकां काम करूं मेळना, कांय करूं मेळना. पयर एकटो खुर्ची बसली कडेन हें जालो, आमी कांबळी घालून गुटलान तेंकां व्हरता वाटेक. तितली लोक म्हण आसा, व्हडलो मनीस तो. तेका वाटे व्हरता आतां वाटे हें जालें पळय, ते गाडी आपयल्या ती गाडी वयर येयना म्हण सांगो लागले ते, जायना म्हण सांगो लागले ते. मागीर व्हरता वाटेक हें जालो, कांबळी घालून वयलो आमी हें करून पळय. मागीर कोण एक मनीस हें करना. आतां तुमच्यांनी रस्तो करूंक जायना जाल्यार आतां आमकां हेलिकॉप्टर धाडाय, तेणी पण आमी वयता उडोवन. गोंयचो सरकार म्हणटा गोंयची उदरगत जायत आसा, पूण ही उदरगत समज गांवांनी पळोवपाक गेले जाल्यार खंय तरी उदरगतीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. हांव आसा कल्ला ह्या गांवाक हो सांग्याचो एक तुमी लास्ट गांव सुद्दां म्हणूंक शकतात. ह्या गांवाक हांव आसा आनी ह्या गांवाक येवपाक सद्या जो रस्तो 10 वर्सां जाली जे लोक हे कल्ला गांवाचे लोक डिमांड करता की हो रस्तो करात. हे रस्त्याक मोठे खणारे पडले आसा. हे रस्त्याक लागून कोणाक गाडी सुद्दां व्हरपाक मेळना. 3 किलोमिटर हो रस्तो आसा. हेचे खरें डांबराची गरज आसा. हे रस्त्या वयल्यान स्कुलाक भुरगीं वयता. कोणी सपोज इमर्जन्सी जाय जाल्यार एम्ब्युलन्स येवपाक सुद्दां ह्या रस्त्या वयल्यान मेळना. आनी बाकीचे जे लोक हांगच्यान हे 3 किलोमिटर रस्त्या वयल्यान जेन्ना वयता, कामाक वयता, तेंकाय सुद्दां खूब त्रास जातात. अशेच एक घटना 5-6 दीस पयलीं घडली. हांगचोच एक पायक गांवकर जो एक गांवांतलो एक 65 वर्सांचो दादलो, जेन्ना तेका हार्ट एटॅक येयले तेन्ना तेका खंय तरी व्हरपा खातीर जेन्ना एम्ब्युलन्स आपयल्ली, एम्ब्युलन्स ह्या 3 किलोमिटर रस्त्याचेर येवपाक तयार ना जाली. आनी त्या खातीर हे जे पायक गांवकर जे आसलेले तेका हे लोकांनी खंय तरी चादराक कोण्याक बांदून थंय व्हरपाचो प्रयत्न केलो, पूण तेका खंय तरी वेळ जाल्ल्या कारणान तेका खंय तरी मरण येयलें. आनी तुमी म्हाज्या सायडीन पळोवंक शकता तेजीच ही आवय आसा आनी तेंची परिस्थिती सुद्दां पळयली जाल्यार एकदम बिकट आसा. आनी अशे गांवांनी सपोज अशे लोक मरपाक लागले जाल्यार फुडले जे पिढी तेंची आसा ती अशीच जगतलो काय कितें असो एक क्वेश्चन जे मार्क आसा तो उबो जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. आदले आमदार नरेश सावळ हांचे फाटोफाट दिवचल मतदारसंघातल्या मोगोच्या कार्यकर्त्यांनी मोगोक गुडबाय केले. शुक्रारा सांजे दिवचले घेतिल्ले पत्रकार बसकेत युवा महिला मेळून सगळ्या समिती आनी सामुहीक राजीनामो जाहीर केलो. दुसऱ्या वटेन मोगो सोडपा फाटले कारण स्पष्ट करतनाच मोगोच्या ढवळीकार भावांची कारस्थाना उक्ताडार हाडटलो अशी शिटकावणी नरेश सावळ हांणी दिल्या. एका उतराचेर तुम्ही सगळो पक्षाचो त्याग केलो. जर आमच्या भुरग्याची कामां जायना, जर आमकां डेव्हलपमेंट ना, आयज ज्या पक्षान आमची कदर ना त्या पक्षाची आमकां गरज ना हे सगळ्या लोकांक दाखोवन दिले. हे महत्वाचे. आयज आमी पळोवया आमी जे प्रश्न केले त्या प्रश्नाचे कोणी लेच्या पेच्यान आमकां उत्तर दिवपाची गरज ना. जर तुमकां जर दिसता खरेंच जर मतदारसंघान येता आसतना तुम्ही जर त्या कमिटीक सांगपाक जाय आसले, हांगासर लोकल लिडरांक सांगपाक जाय आसले अशें तुमकां जर लिडरांक दिसता जाल्यार तेचे उत्तर तुम्ही दितले. सुनील ढवळीकर दितलो, दीपक ढवळीकर दितलो. बाकीचे कोण ते बाकीचे आसता पळय लेचे पेचे तेंच्या कडेन उत्तर आमकां नाका. अजून खुबश्यो गजाली आसात तेजो उलगडो करतलो हांव. हांगासर हांव इतलेंच उलयता, आमी चड हार्श अशी भाशा वापरूंक ना, पूण तरी सुद्दां हेच्या पेक्षाही हार्श आणि कडक भाषा वापरपाची ताकद आमचे कडेन आसा. आणि हेंका सुनील ढवळीकर आणि दीपक ढवळीकर उब्या गोंयान आमी उगडे पाडटात. आमकां अशें दिसता की आमचे एमजी पक्षाचे मिनिस्टर सत्ता भोगता आणि एमजी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचो ट्रान्सफर जाता.
कितले वायट दिसतले की आमचे भुरगे आमकां लागून अहोरात्र झटले, तांकां आयज काणकोणा मडगांव अशा मडगांव ह्या जाग्यांचेर ट्रान्सफर केलो वयता. आनी जेन्ना भाई पाठपुरावो करपाक वयता तेन्ना भाई खंय तरी सायडलायन केलो वयता. हेचे उत्तर सगळ्या कार्यकर्त्यांक जाय आसले. हेचेच एक भाग म्हणून भाईंचो निर्णय घेतलो 18 तारखेक, तेचे आमी समर्थन करता. आनी ह्यान फुडें जे भाई थरयतलो, भाईची दिशा ठरयतलो त्या वाटेन आमी वयतले अशें ठामपणे आमी सांगता. हे नसताना ह्या हितून आयज तेंच्यांनी स्वामी विवेकानंदाचो असो पुतळो हे केलो की आयज कोणूच जमोंक ना. हेजें हांव खरेंच अभिनंदन म्हणटा भाई. आनी त्याच बरोबर आयज जी कितें कामां जावपाची आसली ती सगळीं कामां आयज रद्द जाल्यार कित्याक भाई निवडून येवंक ना म्हणून. पण जे भाई डिसिजन घेतला तेच्या बरोबर आमी सगळीं बायलां आनी सगळो हो लोक आसा, आयज हो जो लोक आसा हे भाईचो लोक आसा. हे खंयच्या पक्षाचे न्हू तर मोगो पक्षाचे, पण हे भाईन जमयले लोक आसा. ते खरेंच बरें दिसता. आयज सगळीं तुमच्या वांगडा भाई ज्या जाग्यार वयता जे भाईचे निर्णय आसतले ते आमचे निर्णय आसतले अशें हांव म्हणटा. फाटल्या दिसांनी भोमा रस्तो रुंदीकरण प्रकरणात 22 नागरिकांक अटक जाल्ली. हे संदर्भात भोमा रस्तो रुंदीकरणात थळाव्यांक विश्वासात घेवचे अशी मागणी लावन धरून भोमकारांनी शुक्रारा पत्रकार परिशद घेतली. 22 नागरिकांक दिल्ल्या कारणां दाखय नोटीसेक भोमकारांनी एकठांय येवन हे आवाहन केले. आयज आमकां फ्रीडम ना खंयच, कित्याक आमी जे दिसा 22 तारखेक इतलो मोठो पोलीस फोर्स जो जशें पळय एक सैन्य वयता पळय वराक, तशी सगळे डेप्युटी कलेक्टर, मागीर तो पुलीस, मागीर ते PWDचे ऑफिसर 100-150 पुलीस घेवन आमच्या गांवांत भितर सरले 20 तारखेक डिसेंबराच्या. अरे जेन्ना आमी तुमचे कडेन 1.5 वर जाले मागणे करता, बाबा सविस्तर आमकां जो अलायनमेंट तुमी काडला तो अलायनमेंट दाखया म्हणून, जाल्यार आयज तुमी आमचेर जबरदस्ती करपाक पावली. आयज जे 22 जाणांचेर तुमी ही जी 22 जाणांची नांवां घालून हांगा आमकां ही 22 जाणांची जी नांवां तुमी दिल्या पळय आयज, आनी आमकां 107 कलम लायला. 20 तारखेक तुमी आमकां डिटेन करता आनी तुमी सांगता आमचे कडेन फूल रिकॉर्डिंग आहा सगळें. ज्या दिसा ही गोश्ट घडली त्या दिसा आमी वायट कांयच करूंक ना. आमी आमचो 1.5 वर्स जालो हो मुवमेंट चालू आसा, योग्य पद्दतीन चालू आसा. कोणेच गोंयच्या लोकांना आमकां सांगचे खंयच आमी दंगामस्ती केल्या, खंय कोणाक गाळी मारल्यो, जावं खंय कितें आमी वायट कर्म केले. आमकां आतां जवळ जवळ 8-9 म्हयने मागीर जातले. आमी रस्त्याक लागून हो वर्सूच धरपाचें. आमी आतां रस्त्याक लागून सरकारा कडेन मागणी कितें तरी मागतात, बाबा आमकां रस्तो खंयच्यान तो दाखयात, कितलो रूंद जातलो जावं कितें जातलें तें तरी दाखया. आमकां कितेंच दाखयनात ते अजून सुद्दां कोण. आनी 33 MLA आमचे आसात सद्या खंय तेजे कडेन, पूण तितूंतलो आमकां एकटो कोण मेळपाक सुद्दां येना, कितें सांगपाक सुद्दां येना. गोंयचे आमचे तेच करता. आमकां फाल्यां तुमकां मेळोवन दिता, परवां तुमकां मेळोवन दिता. अजून सुद्दां आमकां तेंची भेट करून दितली ना. पयर आमी आतां तेणें सांगले त्या प्रमाणे आमी असलेच रस्त्यार गेले तेन्ना हांवें विचारलें तांकां, तुमी आमकां 60 मिटर मेजून दाखयात आनी तुमचें कितें आतां दाखया आनी तुमी मेजा. आमी घरा वयता, आमी झगडना. आनी हें विचारलें म्हणटकीर आमकां सगळ्यांक बायलांक भुरग्यांक जाणट्यांक म्हाज्या आतां 71 इयर्स आमकां सगळ्यांक आतां भितर उडयलें. आनी आतां तेणें सांगलें 71 इयर्स ताका नोटीस येयला. हय नोटीस येयला. आनी आतां तेणें आमकां कितें सांगलें तेजेर 10,000 बॉन्ड दवरा म्हणटा. आमी आतां खंयचे बॉन्ड दवरपाचे? आतां आमी बॉन्ड दवरूं शकता कशें? तुमी आमकां एक म्हयन्याक 2,000 रुपया कितें दितात ते 5 म्हयन्या वांगडाच दियात. आमी ते बरोबर करतात ते. आनी आमकां उपाय ना, कित्याक आमचे कडेन कामूय करूंक जायना. आमी थकले आतां काम करून. आनी आमकां कितें म्हणटा तरी दाखयात तुमी, कितें एक तरी फायनल करा. तुमी कितेंच करा, येता हें वयचें ना तें वयचें ना. आणि आमचे हे दादल्यांक तुम्ही फाटी काढला पळय, आमी सगळी बायलां पळय ती तेंच्या फाटी रावतले कळ्ळें. अनुसूचित जमातीचे लोक कितलीशींच वर्सां जालीं राजकीय आरक्षण मेळचें देखून प्रयत्न करता, पूण धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीन आरक्षण दिवचें अशें विधान केलां. कला आनी संस्कृती मंत्री आनी प्रियोरचे आमदार गोविंद गावडे हांणी हें विधान केलें. तशेंच सगळ्या राजकीय पक्षांनी दिवचो तेंको अशेंय तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. आदरणीय सोनिया मॅडम की ह्या जो घटक जो आसा तो धनगर समाज संबंध गोंया भितर जो आसा त्या धनगर समाजाक अनुसूचित जमाती भितर त्यांचो समावेश जावपाक जाय. आणि ठणकावन आणि म्हाका दिसता व्हडल्या पत्रांनी ते हायलायट जाल्ले आसात. उटा संस्था ज्या वेळाचेर डेलिगेशन घेऊन जेन्ना दिल्ली गेल्ली आशिल्ली त्या वेळाचेर आमी एक शब्द सांगिल्लो, म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ली उतरां आसलेलीं की
घडये अनुसूचित जमात गावडा कुणबी वेळीप ह्या समाजाच्या पेक्षा ह्या धनगर समाजाक राखीव त्याची चड गरज असा हे ठणकावून सांगणारं 2009 गोविंद गड. आज जदे वेळाचेर ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची फाटल्या फावटी म्हज्या हातान संदी आयिल्ली तेदे वेळाचेर बऱ्योचश्यो स्किमी ह्या लोकांक सुद्दां मेळच्यो म्हणून हर तरेचो प्रयत्न करून तांकां आज लाभ मेळिल्लो आसा. म्हाका दिसता हो जो समाज जो आसा तो समाजाक मुखार तातूंतल्यान शिक्षण घेवन मुखार येवपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसा. आज ज्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तान किंवा ह्या प्रजासत्ताक देशां भितर आज आमी वावरतात आमकां डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ले विचार जे आसात ते खूब महत्वाचे आसा. प्रत्येकाक उलोवपाचें स्वातंत्र्य, प्रत्येकाक आपलें मत व्यक्त करपाचें जें स्वातंत्र्य जें आसा तें मेळपाक जाय. इक्वेलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कामधेनू येवजणे अंतर्गत घेतिल्ल्या गायो रस्त्यार भोंवतना दिश्टी पडल्यो जाल्यार संबंधित लाभार्थ्यांची कामधेनू येवजण बंद करतले अशी खर शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी वाळपय गोशाळेच्या केंद्राक भेट दिल्या उपरांत सांगले. योग आयलो ताका भेट दिवपाची, गायीची पुजा केली, मन प्रसन्न जालें आनी ताका आमी म्हणटा की पॉझिटिव्ह एनर्जी आपल्या भोंवती सदोदीत जर गाय आसत जाल्यार ती पॉझिटिव्ह एनर्जी आसता आनी ती पॉझिटिव्ह एनर्जीचो फील ह्या श्रीराम गोशाळेंत सदोदीत दिसून येता. हांव परत एकदां श्रीराम गोशाळेचे सगळे पदाधिकारी, तांचो एडवायजर दोतोर आनी बाकीचे सगळे जाण तांकां खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता. तुम्ही करीत असलेले कार्य आणि तुम्ही करीत असलेले बाकीचे गो प्रॉडक्ट, ताज्यापासून वेगवेगळे जे प्रॉडक्ट तयार करता हे बाकीच्या गोशाळे खातीर सुद्धा एक मार्गदर्शक आसा. तुम्ही अशाच पद्दतीन उरलेल्या गोशाळेंतूय मार्गदर्शन करचें. तुम्ही खरें म्हणजे ज्यो रस्त्या वयल्यो गायी उचलून हाडून तांची जी सेवा करता इतकी सेवा आनी कोण करचो आनी हे करीत आसतना वयल्यान लोकांचो नाहक त्रास जाता. गाय जर रस्त्या वयली हाडपाक गेले जाल्यार लोक हाडपाक वयता तांकां मारून वयता, बट रस्त्यार गाय आसा तिज्या पासून एक्सिडंट जावन कितलेशेच जाण मरता हाजो कोण केन्ना विचार करिना. हांव समेस्त गोंयकारांक परत एकदां आव्हान करता की ती आपली गाय जाल्यार तुवें आपल्या गोठ्यांत बांदची, तिका सार्वजनीक रस्त्यार सोडची न्ही. कामधेनूची गाय जर हाज्या फुडें रस्त्यार दिसली, कामधेनूच्या वतीन घेतलेली जाल्यार तेजी कामधेनूची स्कीम पूर्णतः बंद केली वयतली. हांवें स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन दिलां ताका कामधेनूच्या वतीन आनी गायो मेळच्यो ना. ओके, आनी आसा त्यो गायी तेज्यो सीज करतले. हांव म्हाज्या वेटरनरी डिपार्टमेंटाक स्ट्रिक्टली फॉलो करून लायता. खरें म्हणजे आमच्या पयलीं गांवठी गायी ज्यो आसा तांचोच प्रॉब्लेम क्रिएट जातलो, बट कालांतरान दिसून येयला ज्यो कामधेनूच्यो गायी घेतात आनी दूध काडटात आनी तांकांय रस्त्यार सोडपाक लागला. आतां पर्यंत रोड एक्सिडेंटान सगळ्यात चडांत चड लोक गायीचेर गाडी मारून एक्सपायर्ड जावपाक लागला. आमकां मनशाचो जीव म्हत्वाचो आसा, तो वाटोवपा खातीर गायीक रस्त्यार सोडच्यो न्हू अशें म्हाका दिसता. आनी आसलेली जी बाकीच्यो गायी आनी बाकीचे गोवंश आसा लोकांनी सगळ्या गोशाळेंनी मेळून जर तांकां सांबाळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सिडंटूय बंद जातले आनी बाकीचे न्यूसेस क्रिएट जाता तोय बंद जातलो. 6 फेब्रुवारीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंय भेटीचेर येतात. मडगांवात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची विकसित भारत संकल्प यात्रा या मोहिमेवरवीं खासा मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर सभा जातली. सभेच्या फाटभुंयेर बस स्टँड तशेंच ह्या बस स्टँडा वयलीं दुकानां 2 ते 8 फेब्रुवारी ह्या काळात बंद दवरतले. तशेंच कदंबा बस स्टँड नितळ करपाचें काम सध्या नेटान सुरू आसा. 9 तारखेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येतात आनी तांची मडगांव बस स्टँडार सभा जातली. विकसीत भारत संकल्प यात्रा हातूंत भितर ताजी हांगा सभा जातली आनी ताका लागून हांगा बस स्टँडार जोरान तयारी चालू आसा. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाजेर पूर्ण नजर दवरून आसा आनी सगळीं डिपार्टमेंटां हांगा कामाक पेट्टात. आतां सद्याक आमी पळयत आसात ते अंतरराज्य बस स्टँड म्हणजे हांगा बॉम्बे पुणा वचपाच्यो ज्यो बसी आशिल्ल्यो त्यो पार्क करताले त्यो हांगच्यान सद्या शिफ्ट केल्ल्यो आसा आनी त्यो HGPDA पार्किंग ग्रावंड आसा हांगा सायडीकच थंयच्यान आतां ऑपरेट करपाक स्टार्ट जातल्या. 1 फेब्रुवारीच्यान जो KTC बस स्टँड आसा ज्यो आमच्या राज्यांत गोंयच्या भितर ज्यो सेवा पुरयतात ज्यो बसी येतात वेगवेगळे कडल्यान मडगांव बस स्टँडाचेर त्यो शिफ्ट केल्ल्यो वतल्यो आनी हो बस स्टँड कंप्लीट बंद आसतलो 8 त्यो हांगच्यान ताका एक सागाचो जो ग्रावंड आसा स्विमींग पुलाच्या सायडीक त्या मेकळी जागेक भितर थंय तो बस स्टँड शिफ्ट केल्लो वतलो आनी आतां हांगा जे हॉटमिक्स जंय जाय थंय हॉटमिक्स केल्ले वतले. बस स्टँडाक एक नवी झाडां येतली. त्याच बरोबर हांगची जी शॉपां आसात बस स्टँडाच्या सायडीक ती शॉपां 2 तारीख ते 8 तारीख म्हणल्यार बंद उरतली. आतां हांगा PM मोदिल्ली
जी मिटींग हे आसा ती ह्या स्पेसीर जातली आनी हांगा आयच्यान सगळें निवळ करून ताजे नंतर स्टेज घाल्ली आनी स्टेजीचेर आनी माटो जो पॅन्डल लागतलो तो घाल्लो वतलो अशी म्हायती आमकां मेळिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानी. भारतीय वेंचणूक आयोगान 24 जानेवारी 2024 ह्या दिसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक राज्य पक्ष म्हणून मान्यताय मेळ्ळ्या. गोंयच्या सगळ्या आरजीपी स्पोर्ट्सर्सांक खोशयेची गजाल जावन आसा अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो मुखेली मनोज परबान सांगलें. गोंय राखपाक आनी गोंयच्या उदरगती खातीर आरजी पक्ष स्थापन केलो. 2017 काम चालू केलें. आरजी पक्षाक राज्य पक्ष म्हण मान्यताय नाशिल्ली. पोगो बिल लेगीत पास करपाक तयार नाशिल्ले. तरी आरजी पक्षान गोंया खातीर आपली कामां चालूच दवरली. आरजीच्या सपोर्टर्सांक आयज खोशयेची गजाल जावन आसा. 24 जानेवारी 2024 ह्या दिसाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक राज्य पक्ष म्हण मान्यताय मेळ्ळ्या अशी माहिती आरजी पक्षाचो मुखेली मनोज परब हाणें दिल्या. सो आयज आमी हे अनाउन्समेंट करता तुमच्या फुड्यान की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही एक थर्ड लार्जस्ट पार्टी इन गोवा आसा आनी लार्जस्ट रिजनल पार्टी इन गोवा आसा. ती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियन स्टेट पार्टी म्हणून रेकॉग्नायज केल्ली आसा. जी पार्टी इतले दीस अनरेकॉग्नायज्ड आसली ती पार्टी पयलेच इलेक्शन कंटेस्ट करून आमच्या क्रांतिकारी भाव आनी भयणांच्या खुस्तार आनी ह्या लोकांच्या आशिर्वादान, ह्या देवांच्या आशिर्वादान, ह्या युनिवर्सल पावराच्या आशिर्वादान 2 दीस पयलीं म्हणजे बोडगेश्वराच्या जात्रे दीस ह्या पार्टेक इलेक्शन कमिशना कडल्यान ईमेल येयलो की आमची जी पार्टी आसा ती स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी जाला म्हणून. आतां स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी म्हटल्यार ह्या पार्टेक आयज एक स्थान मेळ्ळें आसा, एक रिस्पेक्ट मेळ्ळो आसा, एक व्हॅल्यू मेळ्ळो. आयज ह्या पार्टीचो व्हॅल्यू वाडलेलो आसा, ह्या पार्टीचो रिस्पेक्ट वाडलेलो आसा. ही पार्टी आतां दुसऱ्या स्टेट पॉलिटिकल पार्टींच्या वांगडा पावल्ली आहा. ही पार्टी आतां व्हडली जाल्ली आसा. ही पार्टी आतां मॅच्युअर जाल्ली आसा. पार्टी आतां गोंयचो होप म्हणून आनी स्ट्रॉंग जाल्ली आसा आनी तिका स्ट्रेंथ आनी पावर मेळिल्ली आसा. हांव सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता, सगळ्या गोंयकारांक, सगळ्या क्रांतिकारी भाव आनी भयणांक आनी आमच्या सगळे जगाच्या फाटीर जितले आमचे वर्ल्डान आमचे गोंयकार आसा तांकां सगळ्यांक आनी तांकां एकूच प्रॉमीस करपाक सोदता की ही पार्टी ह्या फुडें फक्त ग्रो जातली. ही पार्टी तुमकां लागून काम करतली, तुमकां लागून रस्त्याचेर झगडटली, तुमकां लागून असेंब्लीन आनी पार्लिमेंटान झगडटली. गोंयकारांनी आरजी पक्षाक पयलीं तेंको दिला. ह्यान फुडें तेंको दिवचो आनी आरजी पक्षाक वेंचून हाडचो असो उलो आमदार विरेश बोरकर हांणी मारला. आमकां लायटली घेवं नाका. आमी हेज्या पयलींय त्याच पद्दतीन काम केल्लें आसा आनी आतां हेजे फुडेंय त्याच पद्दतीन काम करतले. जेन्ना हांव निवडून येयलो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर निवडून येयलो आनी जो आमकां आयडेंटिटी एक रेव्होल्युशनरीज म्हणून मेळ्ळी, आयज खंय ना खंय ती विधानसभेन आमकां ती रिप्रेझेंट करपाक मेळटा आनी लोकांचे जे विशय आसा, गोंयकारांचे जे जितले विशय आसा, प्रत्येक गोंयकार आमकां कितें कितें सांगता ते आमी खंय ना खंय ते मांडपाक शकता. आयज एक प्रावड मुवमेंट आसा तो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, आमची जी मोगाची पार्टी आसा, गोंयकारांची मोगाची पार्टी आसा ती स्टेट रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा. आनी इतलो व्हडलो दीस जो रिपब्लीक डे आसा, ज्या दिसा इंडियेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमकां रिप्रेझेंट केलो डॉक्टर भीमराव आंबेडकरान, तेणेन आमकां हो कॉन्स्टिट्यूशन दिलो आनी त्याच दिसा आयज आमी हें डिक्लेअर करता की गोंयची एक रिजनल पार्टी स्टेट रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा. आयडेंटिटी कोण दिता? सिंबॉल दिता. प्रत्येक पार्टी आख्खे इंडियेन तुमी पळयता आसतल्यार डिफरंट सिंबॉल्स आसा, पण एक गोंयचो मोगाल आनी गोंयच्या मोगान आमी रिप्रेझेंट केले गेले ते इलेक्शन. आनी हांव डिक्लेअर करपाक सोदता एक प्रावड मुवमेंट जो आसा गोंयकारांक, परत एकदां आमचो सिंबॉल रिजर्व जाल्लो आसा तो म्हणजे फुटबॉल. आनी ह्या फुटबॉल सिंबॉलान आमी हें जे इलेक्शन आसा, फुडली जितली इलेक्शन जातली ती इलेक्शन आमी फुटबॉल सिंबॉलाचेर कंटेस्ट करतले. गेले ते इलेक्शनूय आमी फुटबॉल सिंबॉलाचेर कंटेस्ट केल्ले आनी 10% वोट शेअर गावलो. हांव निवडून येयलो. आमकां आयडेंटिटी हो जो फुटबॉल आसा ही
रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची आता आयडेंटिटी आसा, आमची फुडली अस्तित्व घडोवपाक लागून गोंयकारांचें अस्तित्व, जो अस्तित्वाक लागून आमी झुजता, गोंयचें अस्तित्व आनी गोंयकारांचें अस्तित्व, आनी हें फुडें व्हरपाक लागून हो जो फुटबॉल आसा हो आमकां डायरेक्शन दितलो. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन जेन्ना जेन्ना फुडली आमची इलेक्शनां जातली, दर आतां लोकसभा इलेक्शन, फुडें ZP इलेक्शन आसतलें, परत असेंब्ली इलेक्शन आसतलें. सो ह्या इलेक्शनाक आमचो गोंयकारांचो, तुमी सगळ्यांक खबर आसा ही गोंयकारांची आयडेंटिटी आसा, फुटबॉल म्हटल्यार गोंयकारांची आयडेंटिटी, आनी हे आयडेंटिटीक फुडल्या इलेक्शनाक तुमी मतां मारची आनी सपोर्ट करचो. कित्याक आमकां जाय की आमचे गोंयकार, जी आमची गोंयकारांची आयडेंटिटी आसा ती फुडें वचपाक जाय, आनी लोकांचो जो मोग आमकां हेज्या पयलू मेळिल्लो आसा हेज्या फुडेंय मेळटलो. कोणाक काय जमना म्हणून ताणें शेती करची हे दीस आतां उरूना. नोकरे परस शेतकी पिकावळींतल्यान बरी येणावळ मेळपाक शकता. गरज आसा ती यंत्रणा आनी शिक्षण पद्दतीन शेतकी विशयाक सकारात्मक नदरेंतल्यान आस्पावन घेवपाची आनी शेती करपाक गोंयकारांनी मुखार सरपाची अशें मत पद्मश्री संजय पाटील हांणी गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायट ह्या कार्यावळींत उलयतना व्यक्त केला. पळयात गोमंतक टीव्हीचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी घेतिल्ल्या ह्या खासा मुलाखतीची ही झलक. कृषी संस्कृती आसा तिचो हो जाल्लो गौरव आसा. आज पर्यंत शेती म्हणजे एक दुर्लक्षित अशी गोंयांत एक समज जाल्लो आसा. जो कोण करता तो करताच शेती, तशी हें नासलें. कोणा कांय जमना ताणें शेती करची अशी एक धारणा जाल्ली आसली. पूण हांव जेन्ना शेतींत पयलें हें केलें की एक मनांत हें केल्लें की आपल्या शेतीसाठी जितलें दिणें शक्य आसा तितलें सगळें दिवप. त्यामुळे सुरवाती पासूनच झोकून दिवप ही प्रवृत्ती आशिल्ल्यान शेतीत पूर्ण वेळ लक्ष दिलें. आनी त्यामुळे आज जो हो कितें पुरस्कार मेळ्ळो आसा पद्मश्री, हो म्हाजो एकट्याचो नासून संपूर्ण गोंयची शेतकऱ्याचो प्रतिनिधी हे दृश्टीन प्रातिनिधीक स्वरुपांत ही हो पुरस्कार आसा अशें म्हाका दिसता. सामकें बरें. तूं स्वताक हें व्हडलो भोवमान घेना, तूं हो लोक दुसऱ्याक दिता, तूं हो गोंयाक अर्पण करता, हातूंतल्यान शेती वाडची हो तुजो पूर्ण. संजय बाब, तुमी कमीत कमी संसाधनां वापरलीं, लोकल जें पळय कितें मेळटा तें वापरलें, सारें वापरलें ना, रसायनां वापरलें ना, तातूंतल्यान कितें फायदो जालो? हे तुमचे प्रयोग कशे चल्ले? शेती नुकसानात वचप ही जी जाल्ली आसा ती मुख्यत्वेत आमी मुळात शेतकरी हे आमकां शेतकऱ्यांक आळशी करून दवरलेले आशिल्ले. आनी आळशी मनीस हो सरान परावलंबी आसता आनी परावलंबी मनीस गरीब आसता ही म्हजी धारणा आसा. सामकें खरें. तर हो जर आळस झटकलो आनी आमी जर हें जालें जाल्यार निश्चितपणे आमी स्वावलंबी जाता. आनी स्वावलंबी जाल्ल्यान आमची जी शेती जावं आमी स्वता जावं हे श्रीमंती किंवा पयशाचो ओघ सहज चालू जावंक शकता. तुम्ही स्वता हे प्रयोग यशस्वी केले, आज राष्ट्रीय पातळीचेर तुमकां नामना मेळ्ळ्या. सो अशे पद्दतीन गोंयच्या शेतकारांक किंवा तरूण भुरग्यांक जे आतां शेती कडेन फाट फिरयतात तांकां जाय फक्त नोकऱ्यो, दवाडे नोकऱ्यो जाका म्हणटात, जे मातयेन हात घालप ना, जांकां फक्त बरे तरेन फक्त म्हयन्याक एकदां येवपी पगाराचेर जगपाचें आहा. ताका लागून गोंयची शेती सोडल्या. हें जें पळय आमचें मुळावें जें कितें धन आशिल्लें ताजे कडेन आमी फाट केल्या. आनीक एक विचित्र अशी सामाजीक परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्ली आमी पळयतात. तांचे खातीर तुमी कितें सांगशात? ही जी परिस्थिती निर्माण जाल्या ताका एकूण सगळीच यंत्रणा आसा ती जबाबदार आसा. शासना पासून समाज पर्यंत सगळीच यंत्रणा जबाबदार आसा. आनी महत्वाची आसा ती शिक्षण पद्दती जी आमकां आज पर्यंत आयिल्ली आसा की आमची शिक्षण पद्दती आसा ती आमी तयारूच अशें जाता की म्हाका नोकरी करपाची आसा, म्हाका मालक जावपाचें ना, ही आमची धारणा जाल्ली आसा. त्यामुळे नोकरी केली की तकलेक ताप ना अशें आसा. आनी मालक जालो की थोडो फार टेन्शनां हें आसता. सगळ्यांत महत्वाची आतां ज्यो सगळ्यो समस्या निर्माण जाल्यो ह्यो 3 गोश्टी आमी आधुनीक जे आमी शिक्षण पद्दतीन म्हणा किंवा कितें आमी ज्यो केल्यो त्यो 3 गोश्टी कडेन आमी दुर्लक्ष केलें. एक म्हणजे गोमाता, दुसरी भूमाता आनी तिसरी स्वताची माता. हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. स्वताचे मातेक आमी वृद्धाश्रमाक पावयली, गोमातेक गोशाळेक पावयली किंवा रस्त्यार सोडली आनी भूमाते कडेन रासायनीक खतां वापरून ती नश्ट करून उडयली. ह्यो 3 मातां कडेन आमी दुर्लक्ष केल्ल्यान ही आमची परिस्थिती आयिल्ली आसा. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
इन्व्हेस्ट गोंय 2024 व्यवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्व्हेस्ट गोंय 2024 मुजरत नोंदणी करात। उद्देगा विशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र, उद्देग जाळवणदारां वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संदी, उदेत्या ट्रेंड्साचेर पॅनल चर्चा, गोंयांत विशेष गुंतवणुकीच्यो संदी। इन्व्हेस्ट गोंय 2024 तारीख 29 जानेर 2024 थळ ताज सिदादी दोनापावला। चला तर गोंयच्या उद्देगीक उदरगतीच्या प्रवासात सामील जावपा खातीर ह्या संदीचो मुजरत लाव घेयात।